रुरल मेडिकल जी क्लिनिक डिस्पेन्सरी जी आसा हेच्या रिनोवेशन कामाचो शुभारंभ आता जातलो आणि ह्या व्यासपीठाचेर आज उपस्थित जी ही रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी आज रिनोवेशन करपाक घेतले आणि मामले सरान सांगले जो विषय असो खूप ते प्रलंबित आसलो आणि PWDच्या फंडांसून आज आमी हे रिनोवेशन काम करपाक घेतलेले आसा. तुम्ही पळयता आसतले जी डिस्पेन्सरी अशी कमकुवत जाल्ली आसा तेजे पूर्णतः रिप्लास्टर वर्क जातले, रिपेंटिंग जातले, फ्लोरिंग नवे जातले, रुफिंग नवे जातले, एल्युमिनियम विंडे बसपाचे आसा. म्हणजे पूर्णतः नवीन अशें सुसज्ज अशें ताका साज दिवपाचें काम आमी ह्या टेंडरांसून केल्लें आहा. 30 लाख रुपया खर्च करून दोनूय हे RMD प्लस ते क्वॉर्टर्स हे दोनूय कामां आमी एकत्र करून एक टेंडर जाल्लें आसा आणि आज ताचो शुभारंभ जाता. कॉन्ट्रॅक्टरांनी हांगासर काम सुरू केल्लें आसा. बरी गोष्ट आसा. आमचे पंचायत मंडळांनी हेजेर लक्ष दिवचें. तशेंच हांवूय ह्या कामाचेर पर्सनली लक्ष दितलो. कशा तरेन काम चल्लेलें आसा तशें गांवांतल्या लोकांचे हेल्थ आरोग्य बरें उरचें म्हणून आमकां जो सरकार दरबारी आमी जे प्रयत्न करता आमची ही RMD जी तशी चलता तशी सुविधा हांगासर आमी दिता. गेल्याच म्हयन्यान आमी हांगासर जे हेल्थ ATM दिले मये आनी हांगासर तोंडा ह्या दोनूय भागांनी आमी हे हेल्थ ATM दिले. हेजो उद्देश असो आहा की ह्या गांवांक ह्या लोकांक हेजी सुविधा बरी मेळची. डॉक्टर आय सपोज दीस वर्किंग व्हेरी वेल चलता न्हू बरे भशेन. लायटी खातीर मातशे प्रॉब्लेम जाता सर. लायट फ्लक्च्युएशन खूब जाता. जे कितें कमतरता आसा ती भरून काडपाक लागून आमी सक्षम आसतले आनी करतले. आमी ट्रान्सफॉर्मराचे आतांच कामूय तेजे जावपाचें आसा. हें काम जाल्या नंतर लायटीची समस्या ह्या भागांतली ती मागीर पंचायत एरियेक आसूं किंवा ते स्कुलाक आसूं हायर सेकंडरीक आसूं हे सगळे ह्या ट्रान्सफॉर्मरा द्वारे ही पूर्ण जातली. पण गांवच्या लोकांचे आरोग्य बरें उरचें म्हणून जो प्रयत्न केल्लो आसा हितून आमकां सरकाराचो सपोर्ट मेळटा. मान्य मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे आभार मानूंक सोदता. तशेंच आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे ज्यांच्या फुडारपणान हे आरोग्य खातें बरें चलत आहा ताका लागून तेंचेय बी हांव आभार मानता. आज आमचे AE श्री चोडणकर तशेंच अनय हेंच्यांनी जो सहकार्य दिल्लें आसा म्हणजे ही फायल पुटअप करपाक लागून फायल टेंडरींग जावपाक लागून जे सहकार्य तेंच्या कडसून मेळटा तेंच्या बद्दल तेंचेय बी आभार मानता. आनी लोकांक ह्या हेल्थ सेंटराचो बरो लाभ जावचो आनी प्रत्येकाचें आरोग्य बरें उरचें निरोगी रावचें अशें हांव देवा कडेन प्रार्थना करता. हाच्या समयी जे सजेशनां आमचे मार्गदर्शक प्रेमानंद मामले सरान दिल्ले आसा ती सजेशनां आमी उचलून धरून जे कंपाउंडेड एरिया ही जी ट्रान्सफर जाल्लेली आहा त्या एरियेक सुद्दां कंपाउंडेड करून आनीक जी सुविधा हांगासर पार्किंग एरिया जावपाक जाय हे सुद्दां करून घेवपाक लागून आमचें लक्ष सदोदीत ह्या चोडण भागाचेर आसतलें. आयच्या चतुर्थीच्यो शुभेच्छा दिता आनी तुमचें आरोग्य. म्हाका खात्री आसा ज्या तरेन आमदारांनी जे काम मार्गाक लायला त्याच प्रमाणे फुडली जी मागणी पळय आसा ते पूर्ण करतले. हातून कांय दुबाव ना. जाता तितले बेगीन ती मागणी पूर्ण जावची अशी हे करता. खूब वर्सां जाली प्रयत्न करीत आसा की हे जे आसा पळय परिसर जे 2 क्वार्टर आसात एक तो व्हरची डॉक्टराचो क्वार्टर तो नर्सीचो क्वार्टर आनी तेवटेन MTS जे कडेन क्वार्टर म्हणून बांदलेले तेन्ना ते त्या वेळा हांव बरी वर्सां जाली आनी आज आमच्या आमदाराच्या प्रयत्नान बरीच वर्सां हे जे मागणी जी प्रलंबीत जातली ती आज पूर्ण जाता. हांव सगळ्यान पयलीं सगळ्या ग्रामस्थांचे आनी पंचायतीचे वतीन तांचे चडांत चड आभार मानता. म्हाका दिसता हाजो टोटल खर्च हा कितलो रे 30 लाख. 2 कामां आहा हो डिस्पेन्सरी आनी तो क्वॉर्टर्स अशे दोनांचे आज फावंडेशन स्टोन आसा आनी बेगीच्या बेगीन हे काम सुरू जाल्लेच आसा. सो सुरू करचे आनी हे कंप्लीटूय करचे जेणे करून आमच्या ह्या ग्रामस्थांक जावं विलेजांक बरें हांगासर सूख सुविधा लागची आनी आमच्या गांवांत बरें आयुष्य सगळ्यांक बरें दिवचें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.